नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. आश्वे बर्चाची जाली पुनरावृत्ती, सुदैवान टळी जिवितहानी. आश्वे मांद्रे आजोबा देवळा लागसार पेटिल्ल्या कॉटेजीचे तशेंच सामानाचो लासून जालो गोबोर. कोळवाळ बंदखणीत कैद्यांक गंजाची पुरवण करपी पुलीस कॉन्स्टेबलाक धरलो रंगे हात. कॉन्स्टेबलाक अटक करून दवरला बंदखणीत. कोळवाळ बंदखण बेकायदेशीर घडणुका खातीर आसा चर्चेत. बायला आरक्षण बिलाचेर सध्या राजकारणात चल्ला बोवाळ. बायलांच्या हक्काक विरोधात करपी नारी शक्ती केन्नाच करची ना माफ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधकांक दिल्या थेट शिटकावणी. वेळसाव आनी कांसावले वाठारात चलपी साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी रेल विकास निगमचे काम थांबोवचे. गोंयचो एकवट विजय सरदेसाय आनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पाटकरान जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन केले सादर. गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था सामकी पावला कोसळपाच्या मार्गार. हणजुणा सुमार 4000 शिंदळकी वेवसाय करपी आसात. तांकां मुख्यमंत्र्यान कापस्ताद आसल्यार धरचे. काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान दिल्या टीप. आनी शिरगांवच्या लयराई देवीचे एकवत पाळपाक आयिल्ल्या एका 23 वर्साच्या धोंडाक दिवचलच्या वाटादेव देवीत मोरून फीट आयिल्ल्यान तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्ल्याचे सामकार. आता खबरो विस्तारान. बायला आरक्षण बिलाचेर सध्या देशाच्या राजकारणात खर बोवाळ सुरू आसा. बायलांच्या हक्काक विरोध करपी लोकांक नारी शक्ती केन्नाच माफ करची ना अशें सांगून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधकांक थेट शिटकावणी दिल्या. चुकीच्या हेतून राजकारण करपी लोकांक ताचे परिणाम सोंसचे पडटले अशेंय तांणी स्पश्ट केला. ह्या फाटभुंयेर संसदेत आरोप आनी प्रतिआरोप उक्तायल्यात. देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है. उनका हाल बुरे से बुरा किया है. ऐसा समझने की गलती मत करना. पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है. वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे. 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी. आज वो वोकल है और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है. देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो. एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय. हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो. आज जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें कि नारी शक्ति देश के गौरव को बढ़ाने वाले परचम लहराने में कहीं पीछे नहीं है जी. हम गर्व कर सकें इस प्रकार से जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आज हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान. हमारी बेटियां तो कमाल कर रही है जीवन के हर क्षेत्र में. इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए. ये राष्ट्रहित का निर्णय है. हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं. जी नहीं, उसका हक है. और हमने
दशकों से उसको रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का ये अवसर है। हमारी संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी ये सिर्फ आंकड़ों का खेल या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार इतना सीमित नहीं है। लोकतंत्र की जननी के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये निर्णय भारत का कमिटमेंट है, ये सांस्कृतिक कमिटमेंट है। गोंयांतलो कायदो आनी सुवेवस्था गंभीर जाल्या असो आरोप अमित पाटकरान केला। राज बनाना रिपब्लीक सारखे जाला आनी प्रशासन पुरायपणान कोसळ्ळा असो दावो तांणी केला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राज्य तस्कराच्या हातात दिला असोय आरोप तांणी केलो। हणजुणाच्या आवारात शिंदळकी व्यवसाय चल्ला। सुमार 4000 शिंदळकी व्यवसाय करपी आसात। तांकां मुख्यमंत्र्यान कापस्ताद आसल्यार धरचे काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान टीप दिल्या। गोयचे कायदो आनी सुवेवस्था सामकी कोसळपाच्या मार्गार पाविल्ल्यान विरोधकांनी खर तिडक उक्तायल्या। गोंय आदी पर्यटनाक लागून फामाद आशिल्ले, आता ड्रग्स, मर्डर, बेकायदेशीर व्यवसाया खातीर जाल्ल्याचो आरोप पाटकरान केलो। गोंय हे बनाना रिपब्लीक जाला, मुख्यमंत्र्याकच खबर ना आयज तो शासन चलयता काय गोंय विकला ते। हालीं शिंदळकी व्यवसाय उक्ताडार आयला ते फकत ट्रेलर आसा। अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या आवारात व्हडा प्रमाणात शिंदळकी व्यवसाय चलता। सुमार 4000 शिंदळकी व्यवसाय करपी थंय आसात। मुख्यमंत्र्याक कापास्ताद आसा जाल्यार तांकां धरचे अशी टीप काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान दीत सध्याच्या सरकाराक बरेंच उजरावन काडले। सकयल्या पावंड्या सावन उंचेल्या पावंड्या मेरेन डबल इंजिन सरकार आसा जाल्यार गोंयांत ड्रग्स येता कशे असोय प्रस्न पाटकरान केलो। गोंयांत न्हांवपी थळांचेर बुडून मरण आयिल्ल्या पर्यटन थळांचेर लायफगार्ड आनी पुलीस गस्त वाडोवची असोय सल्लो दिलो। आता सरकार कशे आनी कितें पावलां उबारतात हाचेर सगळ्यांचीच नदर आसा। म्हणते बनाना रिपब्लीक जाला गोवा हे प्रमोद सावंताच्या अंडर। प्रमोद सावंत डजंट नो की आज तो गव्हर्नन्स करता काय गोंय ताणें विकलें। दॅट इज जस्ट अ ट्रेलर। तुवें पळय पळयलां न्ही तें प्रॉस्टिट्यूशन इज अ टीप ऑफ एन आयसबर्ग। फाटल्या दिसांनी जेन्ना गूड फ्रायडे दिसा जेन्ना ह्या सरकारान एक इव्हेंट हांगा हाडलो, इंटरनॅशनल आर्टिस्ट जेन्ना आयलो तेन्ना हांवें सांगिल्लें की अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर मॅसिव्ह प्रॉस्टिट्यूशन रॅकेट चलता आणि जो पुलीस इन्स्पेक्टर आसा इज द मोस्ट रिचेस्ट पुलीस इन्स्पेक्टर इन एंटायर गोवा। आज आनी एक तुका हांव थोडे इनपूट दिता। आता अंजुना पुलीस स्टेशनाच्या वाठारान देर आर रफली अबाउट 4000 प्रॉस्टिट्यूट्स देर। प्रमोद सावंताक आनी एक टीप दिता, कापास्ताद आसा जाल्यार वच आनी तांकां धर। आता फनियस्ट पार्ट इज जे बाबडे तोंड ते व्हिडिओन पळय कोणे मिडिया भावांनी घातलो आनी ते कोण 4-5 लोक पळय ते व्हिडिओन दिसता तांचेर हे सरकार FIR फायल करता। अरे FIR फायल करपा आशिल्ली प्रमोद सावंताचेर, FIR फायल करपा आशिल्ली रोहन खोंट्याचेर। गोंयचे गोवा वॉज नोन एज अ इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन फॉर टुरिस्ट। आज गोंयान वी आर नोन फॉर रेप, मर्डर, ड्रग्स। आज म्हाका सांग गोंयान ड्रग्स येता खंयच्यान? तुमी सांगता की आमचे डबल इंजिनाचे सरकार आनी जेन्ना लोवर गव्हर्नन्साचेर येता तेन्ना तुमी सांगता आमचे ट्रिपल इंजिन सरकार। सेंटराक तुमी आहा, स्टेटाक तुमी आहा, पंचायती तुमच्यो, ZP म्हणटा तुमी तुमचे त्या वाठाराचे उलयता हांव कलंगूट आनी अंजुना बागा। जाल्यार हे ड्रग्स येता खंयच्यान? दॅट मिन्स हे BJPचेच लोक सप्लाय करता अशें जालें ना? सो टुडे लॉ अँड ऑर्डर हॅज टोटली कोलॅप्स्ड इन द स्टेट ऑफ गोवा। की आवय बापायन म्हणटा तो काळजी घेवपाक जाय भुरग्यांची। प्रमोद सावंतान विचार करचो, ताकाय भुरगीं आसा। आणि म्हाका दिसता हें कर्तव्य सरकाराचें जाता की जे जे स्पॉट्स पयलीं पावसान ते वॉटरफॉलाचेर वचून लोकांचो जीव वतालो, जेन्ना आमी आवाज केलो तेन्ना आनी पावसाच्या वेळाचेर वॉटरफॉल बंद केले। बट आय एम आस्किंग द गव्हर्नमेंट की आज जे टुरिस्ट स्पॉट जे आसात, आतां गरमेचे दीस, ह्या दिसांनी गरमी इतली वाडल्या की गोंयकार वो खंयच्या तरी एका तळ्यान न्हावपा वता,
वॉटरफॉलाचेर न्हांवपा वता, स्प्रिंगाचेर न्हांवपा वता. सो असले जे आयडेंटिफायड जे स्पॉट्स आसा जंय मॅसिव गोंयकार जे वता थंय पुलीस कित्याक नासता? थंय तुजे लायफ सेव्हिंग गार्डाचे लोक कित्याक थंय ना? डिझास्टर मॅनेजमेंट वॉट आर दे डुईंग? So this is a complete collapse of the administrative of this Pramod Sawant government. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. वेळसाव आनी कासावले वाठारात चलपी साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी रेल विकास निगमचे काम तत्काळ थांबोवचे म्हूण गोंयचो एकवट विजय सरदेसाय आनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन सादर केले. बिरेस्तारा गोंयचो एकवट हांणी गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय तशेंच काँग्रेसीचो अमित पाटकर हाचे सयत जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 4 मेक जातली अशें कळटा. गोंयचो एकवट हांणी गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय तशेंच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाचे सयत दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. वेळसाव आनी कासावले वाठारात चलपी साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी रेल विकास निगमाचे काम तत्काळ थांबोवचे म्हूण जिल्लोधिकाऱ्याक तांच्यांनी निवेदन सादर केले. मजगती सरकारा कडल्यान नीज गोंयकारांची सतवणूक जाता अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सांगता. मजगती हे प्रकरण न्यायालयात आसतना रेल्वे प्रशासन खाजगी जमनीत घुसून काम कशें करपाक शकता असो प्रश्न क्लाउड आल्वारीस हांणी उपरासला. दुसरे वटेन आपली खुर्ची वाटोवपाक मुख्यमंत्री सावंत हांचे सरकार केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण काम करीत आसा. देखून आपल्या हक्का खातीर लोकांकूच कायदो हातान घेवचो पडटलो अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांचे म्हणणे. सरकार म्हणटी गोष्ट आसा काय गोंयकारांकूच हॅरेस करपाची एक सरकाराची प्रक्रिया वापरून जे इलिगल लँड ग्रॅब चालू आहा साउथ वेस्टर्न रेल्वेचो ताजेर आमचो इतलो आग्रो इतलो आशिल्लो की थंय ऑफिसराक बसय आनी ताका ऑर्डर पास करपाक लाय, डेटी दिवं नाका म्हणून, आनी हे जाणटे लोकांक तिश्टाव नाका म्हणून, हॅरेस करूं नाका. शी सेड इट्स अ सब जुडिस मॅटर, द कोर्ट इज हियरिंग, let the person hear, but he has to hear at least, not give another date. This is our contention. 16 जालेली फकाणां जाली म्हणून तशें जर जायना जाल्यार लोकांनी वचून कायदो हातान घेवचो पडटलो. Well, all that I can say is that the governments are only the people nowadays who are indulging in illegal activities. The people follow the law. The governments are which are breaking the law. And I cannot see how railway authorities can come into private lands and do work there and put a railway track, put embankments, fill up the area when the land doesn't belong to them. And we went to the Supreme Court, Valsam Panchayat went to Supreme Court, and Supreme Court said if the private owners move the court, they will get relief. Even the Supreme Court admitted that you cannot do something on private lands without acquiring them in the first place. Now, I have suggested to them that they bring JCBs and they remove all the material which the railways have put. आज 16वें हियरिंग आशिल्लें. 15व्या हियरिंगाक सगळे सिटीजनाक त्या सुप्रिटेंडंटान सांगलें की आपूण नेक्स्ट हियरिंगाक फायनल डेट आनी ऑर्डर पास करतलो म्हणून आज सगळे सिनियर सिटीजन हांगा जे हू आर 80 years and above have come today in a hope that this government will pass an order in their favor. आता 3 वर्सां जाली रेल्वेन केस घातिल्ली सेईंग दॅट हो आमचो जागो and we want to do work here and to restrain these people. 3 years for last 16 hearings. Railway is just taking excuses and dates. So railways probably want to complete whatever work is there before the onset of monsoon. So जेन्ना लोकांनी बोवाळ केलो, जेन्ना लोकांनी सांगलें की तूं जर तर डेट नेक्स्ट वीक दिना जाल्यार आमी हांगाच्यान हालचे ना, तेन्ना ताणें 4 मेक डेट दिल्या. आता 4 मेक जी डेट दिल्या ती 17वें हियरिंग आणि म्हाका दिसता 17 म्हणल्यार प्रमोद सावंताक खतरा. If railway is not able to prove the documents saying that is their land, he has to dismiss it. He just can't keep on giving the dates. But I think we will stand with the people of Welsaw. And as he has rightly said, त्या दिसाक after lunch we will take a JCB and whatever mud illegally trespass करून रेल्वेंचे घातला, we will have to remove and throw it out. हाचेर आमी कलेक्टराक मेमोरेंडम दिला आणि कलेक्टराक
उडयता की जे डबल ट्रेकिंगचे काम कासावली वेलसांव पाली इजोरसी पळय चलता ते कायद्या भायर आसा. सिन्स द मॅटर इज सब ज्युडिस नाव इट इज बिफोर द कोर्ट. आतां 16 हियरींग मायज जाले. आयजू हियरींग पळय तो तेचो जज ना आनी हितून सिद्ध जाता की साऊथ वेस्टर्न रेल्वे डॉक्युमेंट ना. तुम्ही तरी रेल्वेक अशेंच ओनरशीप दिता विदाउट चेकिंग द डॉक्युमेंट. नॉट दे कॅन प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट टिल डेट दे हॅव नॉट प्रोड्यूस एनी डॉक्युमेंट टू से that the land belongs to them. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकणीकार. शिरगांवच्या लयराई देवीचे एकवत पळपाक आयिल्ल्या एका 23 वर्साच्या 2 भक्तगणाक न्हंयत बुडून मरण आयले. ही घडणूक दिवचलच्या वाठादेव न्हंयत घडली. दामोदर उर्फ अभिषेक दलपत नायक अशे बुडिल्ल्या तरणाट्याचे नाव जावन आसा. न्हावपाक गेल्ले कडेन फीट आयिल्ल्यान ह्या तरणाट्याक बुडून मरण आयिल्ल्याचें कळटा. लयराईचे सायबिणीचे दोन आयज सकाळी आमी वाटाडे एकवातार म्हणून रावपाक येयल्ले आनी आयच्यान आमचे स्टार्ट जाल्ली. तर आमचेतलो एकटो भुरगो अभिषेक नायक हो थंयसर न्हावपाक म्हणून गेल्लो. न्हावपाक म्हटले आपले कपडे हे करपाक आनी एक दुखद अशी आमकां रोखडीच एक गजाल कळ्ळी की तो ह्या उफ्यात आलो म्हणटकच आमी ताका काडलो भायर. 108 कॉल केलो. हॉस्पिटलान येयलो तेन्ना आमकां कळ्ळें की तो आमच्या भितर ना म्हणून. ही सगळ्यान वायट गजाल आसा की अशें घडचें न्हू. आनी आमच्या सायबिणीन सगळ्या जेवणाक बरे भशेन राखचें आनी कोणी अशें म्हणजे की सांगूंक शिकता जमाना की आमच्या मनात असो आसलो आनी 2 क्षणान ना जालो. स्पेशली उदक धोपरा उदक चड कमी उदक आसा. हांव सध्या वाठादेव हांगासर आसा. म्हाजे फाटले वटेन तुमी पळोवंक शकतात एक न्हंय आसा म्हणजे न्हंयचो फाटो आसा आनी ह्या फाट्यान सामकें कमी उदक आसा. आयज हे न्हंय कडेन म्हणजे न्हंयत एक सामकी दुखेस्त आनी वायट अशी घडणूक घडिल्ली आसा. लयराई देवीचे जे धोंड आसात ते कांय धोंड हे वाठारदेव न्हंयचे कुशीक आशिल्ल्या तळाचेर एकवात पळटात आनी वर्सां प्रमाण एकवात पळपा खातीर आयज कांय धोंड हांगासर जे तळ आसा ते तळाचेर आयिल्ले. ह्या तळाचेर आयिल्ल्या धोंडा मदीं एक भुरगो दामोदर उर्फ अभिषेक दलपत नायक हो लेगीत आशिल्लो आनी ताचो बापूय लेगीत आशिल्लो. हो भुरगो जेन्ना न्हंयेत न्हावपाक गेलो थंय तो अचानक ते न्हंयेत बुडलो. अजापाची गजाल म्हळ्यार जे सुवातीचेर तो बुडला ते सुवातीचेर सामकें धोपरभर उदक आशिल्लें. जेन्ना वांगडच्या धोंड भक्तगणांक ही खबर कळ्ळी तेन्ना तांच्यांनी बेगोबेग तळा वयल्यान न्हंयचेर धांव मारली आनी त्या भुरग्याक म्हणजे जो तरणाटो बुडून मरण आयला तो त्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक भायर काडलो. उपरांत 108 एम्ब्युलन्स आपोवन ताका दिवचलच्या सामाजीक भलायकी केंद्रांत व्हेलो. थंय ताका मरण आयिल्ल्याचें दोतोरांनी जाहीर केलें. जो बुडून मरण आयला तो भुरगो विठ्ठलापूर सांखळे वाठारांतलो आसा आनी फाटल्या कांय वर्सां पासून तो बापाय वांगडा ह्या तळाचेर एकवात पाळटालो. गोमंतक टीव्ही खातीर वाठादेवा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंय पुलिसांच्या सायबर विभागान सांगोळडा चलपी ऑनलायन IPL बॅटींग रॅकेट उक्ताडार हाडले. पुलिशेन धाड घालून ह्या प्रकरणात 6 जाणांक रंगे हात धरले. गेडियाराज दिलीप भाई, भीमराज मीना, निलेश हिरानी, शानी चौडा, रोकट जयचूक भाई आणि प्रशांत त्रिवेदी अशी या दुबावितांची नावां. या प्रकरणात या 6 जाणांक अटक केल्या. पुलिसांनी धाड घालून 6 लॅपटॉप, 31,000 कॅश, 50 ATM कार्डां, मोबायल फोन्स मिळून वट्ट 10 लाखांचो माल जप्त केला. महाराष्ट्र आणि गोयच्या शीम वाठारात फाटल्या कितल्याशाच म्हयन्या सावन भंय निर्माण करपी ओंकार हत्ती उगवे मोपा तांबोशे वाठारात भोंवतना दिश्टी पडटा. विशेष म्हणल्यार बिरेस्तारा हो हत्ती उगवे वाठारांतल्या सरपंच सुबोध महालेच्या घरा लागसार दिश्टी पडलो.
देखून सध्या पुराय वाठारात भयाचे वातावरण निर्माण जाला। तसेच या हत्यान व्हडा प्रमाणात शेती बागायतीचे लुकसाण करून लेगीत संबंधित खात्यान कांयच कारवाई करूंक नाशिल्ल्यान शुक्रारा थळाव्या सयत शेतकारांनी एकठांय येवपाचो निर्णय घेतला। कळंगूट वाठारात वयर दोंगराचेर व्हड कॉन्क्रीटाची बिल्डिंगा उबारिल्ल्यान थळाव्यांनी नाराजगी उक्तायल्या। या प्रकरणात लागून सैमीक धोकोय निर्माण जाला। थळावी यंत्रणा फक्त दोळे दापून सय मारतात आणि दोंगर सोपयतात। हो दोंगर फुडले पिळगे खातीर राखात, पुराय तपासणी करून पावला उबारात, थळाव्यांची थेट मागणी आसा। कळंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम आमचो इन्स्पेक्शन करून गेलेले, तांकां नोटीस धाडलेली आमी बाबा हेंचें इन्स्पेक्शन करचें म्हणून। आनी फेब्रुवारीन आमी हें केलेलें, तांकां लेटर केलेली। आयज तेंच्यांनी आमकां इन्स्पेक्शन काडलेलें आहा। आनी एक मजेची गोश्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, एक आमी RTI मारलेली आमच्या रेजिडेंसांनी, हिंगासोर 54/3A हो कोण आतां बेंगलोरची कंपनी। आतां हांव कितें सांगूंक सोदतां, आमी जेन्ना हांवें वॉर्ड मेंबर बाब दिनेश मोरेशकाराक विचारलें बाबा हो सर्वे नंबर कितें, जेन्ना हांवें ताका विचारलें ताका तो म्हणलो आपणाक खबर ना। आतां ताकाय नोटीस काडलेली हें इन्स्पेक्शन जातलें म्हणून। सो जेन्ना तो म्हाका म्हणलो आपणाक खबर ना, तेन्ना हांवें हें RTI पयली। हांगा हेणीन प्रपोज केला बाय दिनेश मोरेशकार आनी सेकेंडेड बाय बाब श्री साल्वादोर प्लेस फेर्नांडीस। आतां हांकां खबरूच ना हें खंयचो सायन मारता, सर्वे नंबरूय खबर ना, इन्स्पेक्शन काडटा म्हणून खंयच्या सर्वे कितें चल्लां। आमचो बाबा केरकर स्वर्गीय आयज आमच्या बरोबर ना। 25 वर्सां तेणीन ह्या वॉर्ड मेंबराक काम केलें। आज इतलें तेणीन 25 वर्सांनी करूंक ना। दिनेश मोरेशकारान इतलें आख्खें म्हाका दिसता तेणीन आख्खो दोंगर सोंपोवपाचें काम स्टार्ट केलेलें आहा ह्या 5 वर्सांनी। हांव ताका सांगूंक सोदतां ह्या प्रेसाच्या माध्यमान मातसो स्लो जा बाबा, कॅरिंग कॅपेसिटी पळय, तुका खबर ना खंयतरी सायनी मारिना काय, अशेंच जालेलें आहा। आमचो गांव सांबाळया बाबा, फाल्यां आमचे फुडले पिळगेक कांयच घेवपाचें ना। तुमी अशें तर सायनी मारता आनी गांग त्रासान घालता, फाल्यां लोक तुमकांच फुडली पिळगी येता ते खेणटले बाबा आमचो आदलो सरपंच कितें जावन गेलो हो ब्लेस आनी दिनेश मोरेशकर, कितें चल्लां। मातशें रिसर्च करची, कॅरिंग कॅपेसिटी पळोवची कानूची कितें आहा ती, तांकां कितले FIR दिवंक जाय, दिवंक शकता तें सगळें पळोवचें आनी तांकां लायसन्सां दिवची। शिरगांवच्या लयराई देवीच्या जात्रे दिसा थळाव्या हॉटेल वेवसायिकाचेर आकांत येता दिसता। अधिकृत हॉटेलकारांचेर निर्बंध घालपाचो निर्णय प्रशासनान घेतला अशी म्हायती मेळ्ळी। देखून हॉटेल वेवसायिकाचेर आकांत आयला। शिरगांवच्या जात्रे दिसा रातच्या वेळार जावपी गर्दीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर देऊळ वाड्यावयली हॉटेलां रातच्या वेळार बंद दवरची अशी नोटीस 10 हॉटेलां मेळून 11 आस्थापनांक प्रशासनान जारी केल्या। मजगती ह्या विशयाचेर दिवचलच्या मामलेदार कार्यालयात हॉटेलवाल्यांची बसका जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। जात्रे दिसा रातच्या वेळार हॉटेलां बंद दवरपाचो विचार फुडें आयला। तुमची जी परमनंट हॉटेलां आसा ती जात्रे दिसा कितें तरी बंद दवर म्हटल्यार हय बंद आमकां सांगला जात्रे दिसा काल आमकां आपोवन येयले मामलेदारान, कलेक्टर मामलेदार सगळे जाण आसले, जॉयंट मामलेदार आसले, सगळे जाण आसले, आमकां आपोवन येयले। तेंच्यांनी कितें सांगलें की तुमी जात्रे दिसा बंद ठेवपाचें, 6 ते 8 बसून चालू ठेयात, मागीर बंद ठेया। आमी तांकां रिक्वेस्ट केली कितें मागीरूच गिरायक आसता न्हू, आनी आमच्या हांगा गेटी घालता, आमच्या हांगा लोक येयना, फक्त चलता तसल्यो गाडये बीन कोण ना। आज जर तुमी चालू दवरले जाल्यार पळयतले उखलून व्हरतले म्हणटाय। आमी गव्हर्नमेंटाक टॅक्स फारीक करता, पंचायतीक टॅक्स फारीक करता, की जात्रेक आमकां कितें मेळचें म्हणून हरशीं आमकां कांयच आसना। आमी बंद करता आनी भितरल्यानूच चालू ठेयता। परमनंट हॉटेल हय आमचें परमनंट हॉटेल, लायसन बी आसा, सगळें लायसन बीन सगळें आसा। तुमकां आतां सकाळी 6 ते सांजेच्या 8 मेरेन चालू 8 जाल्या उपरांत चालू उरत जाल्यार तुमच्या येतल्यान उखलून व्हरतले म्हणून सांगला म्हणटा आमकां सांगला तेंच्यांनी तशें। तुमचो डिमांड कितें आहा? आमकां कितें मातशें वाडोवन दिवचो टायम फुडें पर्यंत, 12 बसूनच आमकां गिरायक आसता, मागीर कोण नासता, मागीर व्हडलेशें कांयच नासता गिरायक। दोन जशें खंय गेले उज्यानसून तो मागीर आमकां गिरायक आसता। आनी हांगर आमचे गर्दी बिर्दी कांयच जायना, जाता वडा कडेन गर्दी, हांगर आमचे कांयच गर्दी नासता। म्हाका दिसता ह्या वाड्यावयल्या सगळ्या हॉटेलांक हे केलें दिसता, नोटीस काडल्या सगळ्याक, आनी पंचायतीनसून पर्सनल पंचायतीनसून परत येवन आतांच बंद कर म्हणून म्हाका लेटरां येयता। काल हांवें तांकां परतून धाडले,
आमचे कितें आतां जात्रा आहा आतां तरी आमकां कितें खावणी करून न्हू ती 3 दीस जाल्यार आमकां लेटरां घेवन येता पंचायत आमी घेवंक ना तेंची लेटरां की आतां जात्रा काय ना आतां तेणी म्हाका लेटर हाडलेलें काल परतून धाडला हांवें की जात्रे दिसा आमी बंद करता ना न्हू आमी तुमी सांगला त्या टायमार बंद करता पूण आतां आमकां लेटरां कित्याक दिता आपण जात्रेच्या दुसऱ्या दिसाच्या जात्रेच्या दुसऱ्या दिसाचे 5 दीस चालू म्हणून सांगला फक्त जात्रे दिसून रातचे चालू ना 8 सुमार हे कर सांगला तेंच्यांनी बंद कर सांगला 8 उपरांत तर मागीर चालू दवरसत जाल्यार तुमचे बुकल ताणें व्हरता सांगला. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.